दूधसागर पर्यटन हंगामाक बेरेस्तारच्यान सुरवात जाली। तळावा आमदार गणेश गांवकाराच्या हस्तुकी ताचे उक्तावण जालें। नितळसाण दवरतना पर्यटकांच्या सुरक्षेची काळजी घेवपाचें आवाहन ह्या वेळार गणेश गांवकारान टूर ऑपरेटरांक केलें। बेरेस्तार सावन दूधसागर पर्यटन हंगामाक सुरवात जाली। दूधसागर घसघश्याचेर येवपी पर्यटकांची सुरक्षा सामकी गरजेची आसा। पर्यटकांक लागूनच तुमचो धंदो चालू आसा तेन्ना तुमी तांच्या सुरक्षेची जतनाय घेयात अशें आवाहन करतना आमदार गणेश गांवकारान टूर ऑपरेटरांक सादूरतायेची शिटकावणी दिली। शिस्त पाळूनच तुमकां धंदो करचो पडटलो अशें तांचें म्हणणें आसा। दूधसागर न्हंय ते बाजार मेरेनचो वाठार नितळ दवरपाचें आवाहनूय आमदार गणेश गांवकारान पंचायतीक केलें। मडगांव स्टेशन रोडावयल्या अतिक्रमणांचो सर्वे करून ती काडपाचो आदेश मडगांवचे आमदार दिगंबर कामतीन अतिरिक्त जिल्लो अधिकाऱ्याक दिलेले आसा। खारेबांद ते स्टेशन रोड आनी पावर हाऊस ते आपोलो हॉस्पिटल मेरेन रस्त्याचे सोबितीकरणाचे टेंडर पास जाल्ल्यान कामतीन ही पळोवणी केली। ह्या वेळार अतिरिक्त जिल्लो अधिकारी श्रीनेत कोठवाळे, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, उप अधीक्षक संतोष देसाय आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले। कळंगुटे पुलिसांनी टाउट्स विरोधी कारवाये खाला 16 जाणांक अटक केली। जाल्यार पर्यटन खात्यान दुबावितांक 80,000 रुपयाचो दंड दिलो अशें कळंगूट पुलीस निरीक्षक परेश नायकान सांगलें। जाल्यार फाटल्या 6 म्हयन्यांत टाउट्स विरोधी 500 केशी दाखल केला अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। कळंगुटे पुलिसांनी टाउट्स विरोधी कारवाये खाला ह्या 16 जाणांक अटक केलेली आसा। जाल्यार पर्यटन खात्यान दुबावितांक 80,000चो दंड दिला अशें कळंगूट पुलीस निरीक्षक परेश नायकाचें म्हणणें। जाल्यार फाटल्या 6 म्हयन्यांत टाउट्स विरोधी 500 केशी दाखल केल्यात अशें परेश नायकान सांगलें। वर्ल्ड कपाच्या भारत अफगाणिस्तान मॅचीचेर बॅटिंग प्रकरणात पर्वरे पुलिशेन पियण वाठारांतल्यान खासगी बंगल्याचेर धाड घातली आनी ह्या धाडीत कर्नाटकाच्या 3 जाणांक अटक केली। मोबायल फोन तशेंच हेर वस्तू धरून सुमार 1 लाखाचो मालवा जप्त केला। वर्ल्ड कपाच्या भारत अफगाणिस्तान मॅचीचेर बॅटिंग प्रकरणात ह्या पर्वरी पुलिशेन पियण वाठारांतल्या एका खासगी बंगल्याचेर धाड घातली आनी ह्या धाडीत कर्नाटकाच्या 3 जाणांक अटक केली। तांकां अटक करतकीच मोबायल फोन तशेंच हेर वस्तू धरून सुमार 1 लाखाचो मालवा जप्त केला आनी फुडली कारवाय चालू आसा। बुधवारा पणजे सालसेत फार्मासी लागसर एका दुकानाक अचकीत उजो लागलो। फार्मासी दुकानाच्या सायडीकूच एक दुकान आशिल्लें, ताका हो उजो लागलो। उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक हाची म्हायती मेळटकीच बेगोबेग थंय पावून तांच्यांनी हो उजो नियंत्रणांत हाडलो। बुधवारा पणजे सालसेत फार्मासी लागसर एका दुकानाक हो अचकीत उजो लागलो। फार्मासीच्या सायडीकचें हें दुकान तितून उज्यान पेट घेतली। हो उजो नेमको कसो लागलो आनी कितलें लुकसाण जालां तें कळपाक शकलें ना। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागला आसूं येता असो अदमास आसा। मये मतदारसंघातल्या कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत लायटीचे अंडरग्राउंड केबल घालतले।
रोखडीच ह्या कामाक सुरवात जातली अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें स्पश्ट केलें. ग्रीन एकर कोदाळ वाठारांत स्ट्रीट लायटीचो शुभारंभ केले उपरांत आमदार उलयताले. ह्या वेळार सरपंच दत्तप्रसाद खारकांडे आनी हेर पंच वांगडी तशेंच वीज खात्याचे अधिकारी लेगीत थंय हजर आशिल्ले. मये मतदारसंघातल्या कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत लायटीचे अंडरग्रावंड केबल घालपाचे आसा. रोखडेच ह्या कामाक सुरवात करतले अशें आमदार प्रेमेंद्र शेटान स्पश्ट केलें. राष्ट्रीय खेळा सर्तीची रिले टॉर्च केप्यां पावली. केप्यां ह्या टॉर्चीचे आगमन जालें. आमदार सुभाष फळदेसायान केप्यां राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे रिले टॉर्चीचे आगमन जाले उपरांत थंयसर आशिल्ल्या उपस्थितांचे आभार व्यक्त केले. गोंयांत नॅशनल गेम्स जाता ह्या खातीर आमदार सुभाष फळदेसायान गोंयच्या मुखेलमंत्र्याची लेगीत तोखणाय केली. गोंयच्या खेळगड्यांक लेगीत ही उर्बा दिवपी बाब आसा. ताका लागून नॅशनल गेम्साचें आयोजन गोंयांत जावप ही अभिमानाची गजाल आसा अशें सुभाष फळदेसायान उलोवप केलें. मडगांवां राम मनोहर लोहियाची पुण्यतिथी मनयली. आमदार दिगंबर कामत आनी हेरांनी राम मनोहर लोहियांक आर्गां ओंपलीं. गोंयांत स्वतंत्र जरी 1961 मेळ्ळें आसलें तरी स्वातंत्र्याची कीड राम मनोहर लोहियान पेटयली हें कोणें विसरपाक जायना अशें आमदार दिगंबर कामतीन म्हटलें. लोकांनी राम मनोहर लोहियाचे आदर्श सदींच दोळ्या मुखार दवरचे अशें आवाहन आमदार दिगंबर कामतीन केलें. बेरोजगारीच्या बाबतीत गोंय देशात दुसऱ्या क्रमांकाचेर आसा. केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयान जारी केल्ल्या अहवालांतल्यान ही गजाल उक्ताडार आयली. ह्या मुद्द्यावयल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर बरेच फार पेटयले. केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाची बेरोजगारी आंकडेवारी जारी जाल्या. देशात बेरोजगारीच्या बाबतीत गोंय हें दुसऱ्या पावंड्यार आसा. हाचे वयल्यान सरकाराचेर विरोधकांनी चढाई केली. रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत सरकार गंभीर ना. राज्यात बेरोजगारी वाडत आसतना सरकार इव्हेंट करपाक बिजी आशिल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केलो. दुसरे वटेन गोंयांत वाडट्या बेरोजगारीचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान तिडक उक्तायली. वाडट्या बेरोजगारीचेर सरकारान श्वेतपत्रिका जारी करची अशी मागणी युरी आलेमावान केल्या. गोंयच्या रस्त्यांची अवतिकाय जालेली आसा. रस्तो सुरक्षा सप्ताक कसले करतात काय म्हणून आर्जीचो आमदार विरेश बोरकाराचो आतां सरकाराक प्रश्न आसा. रस्तो दुरुस्तीच्यो फायली सरकारा कडेन पयशे नाशिल्ल्यान परतून येतात अशें विरेश बोरकाराचें म्हणणें. सरकारान गोंयच्या रस्त्यांची स्थिती जाग्यार घालची अशें म्हणून विरेशान मुखेलमंत्र्या कडेन मागणी केल्या.
जिग्नेश आया है क्या? ए, केक में अंडा है। मिर्ची बदली क्या? अच्छी है। कौन सी है? नई गुजरात स्पेशल सुहाना लाल मिर्ची पाउडर, ताजी मिर्चियों से बनी, खुशबू से भरी। मजा आ गया। पेडणे जमिनीचे झोनिंग प्लॅनाच्या वादाचेर मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकरान महत्वाचे अशें विधान केलां. पेडणे हो गोंयचो सगळ्यांत व्हडलो म्हाल आसा. थंय जायते व्हडले व्हडले प्रकल्प आयल्यात. थंय 1,40,00,000 चौखण मीटर जमिनीचे झोनिंग बदलप ही नगण्य गजाल अशें ढवळीकार म्हणटा. पेडणे जमीन झोनिंगाच्या वादात आतां सुदीन ढवळीकरान महत्वाचे वक्तव्य केलें. आपल्या स्वताच्या पक्षाचो आमदार जीत आरोलकराच्या भुमिके कडेन फारकत घेत सुदीन ढवळीकरान मंत्री विश्वजीत राणेच्या भुमिके वाटेन हें भाश्य केलें. सुदीन म्हणटा, पेडणे सारकिल्ल्या गोंयच्या सगळ्यांत व्हडल्या म्हालात 1,44,00,000 चौखण मीटर जमिनीचें रुपांतरण म्हटल्यार कांयच गजाल न्हय. आपल्याच पक्षाच्या आमदाराच्या भुमिके आड सुदीनाचें हें वक्तव्य खूब कितें सांगून वता. ढवळीकर आनी विश्वजीत राणे हे दोगूय राजकीय इश्ट. सुदीनाचो मंत्रिमंडळात आस्पाव करून घेवपाक विश्वजितान दिल्लीत उतर घातिल्लें म्हणून राजकीय विश्लेशक सांगतात. प्रस्तावित IIT प्रकल्पा खातीर आतां सांग्यार रिवणा नवी सुवात अधिसूचीत केल्या. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान ह्या विशींची अधिसूचना जारी केली. ह्या विशींची फुडली प्रक्रिया आतां शिक्षण खातें करतले अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाळ्यान दिल्या. प्रस्तावित IIT प्रकल्पा खातीर आतां रिवोण्या नवी सुवात अधिसूचीत केलेली आसा. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान ह्या विशींची अधिसूचना जारी केली. ह्या विशींची फुडली प्रक्रिया आतां कितें आसा ती शिक्षण खातें करतले अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाळ्यान दिल्या. गोंयांत स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी खातीर सरकार तयार आसा. जर कोण तसो प्रस्ताव सरकाराक दीत जाल्यार सरकार ताचेर अवश्य विचार करतलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंयांत जायत्यो युनिव्हर्सिटी आसा. त्याच बरोबर खेळगड्यांक एक चालना मेळची, खेळगड्यांक गोंयच्या फुडें सरपाक वाव मेळची हाचे खातीर स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी गोंयांत येत जाल्यार आपल्याक खोशी जातली अशें तांचें म्हणणें आसा. गोंयच्या खेळगड्यांक फुडें काडपा खातीर ही स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी महत्वाची जावन आसा आनी ती येवपा खातीर आपूण प्रयत्न करतलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उलोवप केलें. गोंयच्या विविध खात्यांतल्या उदरगतीच्या विशयावयल्यान तिसरी वित्त आयोगाची बसका बरीच तापली. पंचायतीक मुळाव्या पावंड्याचेर सशक्तीकरण करपा खातीर तांकां अदीक हक्क दिवप, तशेंच शेतकऱ्यां खातीर सबसिडी आनी निधी वाडोवन शेतां फुलोवप ह्या मुद्द्याचेर प्राधान्य दिवन आयोगांक सुचोवणी दिल्या. जायत्या NGOंनी ह्या बसकेत हाजेरी लावन आपापल्यो सुचोवण्यो दिल्यो. त्या सुचोवण्याची अंमलबजावणी करप काय ना हे आयोगाचेर आसा अशें NGOच्या वांगड्यांनी सांगलें. बेरेस्तारा दाबोळे सर्कला लागसर ट्रक आणि बशी मदीं एक भिरांकूळ अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कदंबा बस खाजगी बशीक ओव्हरटेक करतना पार्क केल्ल्या ट्रकाक तांणी धपको दिलो. ह्या अपघातांत 4 प्रवासी जखमी जाला.
देखून उपचारा खातीर लागसरच्या हॉस्पिटलांत तांकां दाखल केले. ओव्हरटेक करतना हो एक्सिडंट जालो. बेरेस्तारा दाबोळे सर्कला लागसर ट्रक आनी बशी मदींतलो हो अपघात जावन आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कदंबा बस खाजगी बशीक ओव्हरटेक करतना पार्क केल्ल्या एका ट्रकाचेर तांणी धपको दिलो. ह्या अपघातांत 4 जण जखमी जाला. तांकां उपचारा खातीर लागसरच्या हॉस्पिटलांत भरती केले. मुरगांव नगरपालिकेच्या सुमार 17 वयर स्वच्छता कामगारांनी तांकां सेवेत कायम करचे अशी मागणी करीत बेरेस्तारा धरणे आंदोलन केले. 15 ते 20 वर्सां काम करून लेगीत सरकारान आमकां सेवेत कायम करूंक ना, कारण तरी कितें असो प्रश्न ह्या कामगारांनी केला. जाल्यार थळावो आमदार दाजी साळकर हांणी ह्या कामगारांक सेवेत कायम करून घेतलो अशें आश्वासन तांकां दिलां. 15 ते 20 वर्सां काम करून लेगीत सरकारान आमकां सेवेत कायम ना करपाचें कारण तरी कितें असो प्रश्न ह्या कामगारांनी केलो. तेन्ना थळावो आमदार दाजी साळकरान ह्या कामगारांक सेवेत कायम करून घेतलो अशें आश्वासन तांकां दिलें. भाताचेर सरकारान 6 रुपयांची सबसिडी दिता म्हणून अशें सांगून सरकारान फक्त 2 रुपयाच दिले. 4 रुपयांक सरकारान फटयले म्हणून नेसाय कुडतरेच्या शेतकारांचो आरोप आसा. सरकारान सांगिल्ल्या प्रमाण 6 रुपया सबसिडी दिवची म्हणून शेतकऱ्यांची मागणी आसा. कुडतरेच्या शेतकऱ्यांक पोरू परस अंदू भाताचें पीक बरें आयलां. कुडतरेचे शेतकार पयस पयस वचून शेतां करतात. अंदू तांणी नेसाय वाठारांत शेतां केली, मात तांकां सरकारान 6 रुपया सबसिडी दिता अशें म्हणून सांगून फक्त 2 रुपया सबसिडी दिल्या म्हणून तांचो आरोप आसा. संजीवनी साखर कारखान्यात इथेनॉल प्रकल्प सुरू करपाक सरकारान बेगोबेग मान्यताय दिवची म्हणून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी आसा. सरकारान प्रकल्पाक मान्यताय दिली जाल्यार फुडल्या वर्सा कारखानो सुरू जावपाक शकता म्हणून ऊसकारांक आशा आसा. मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा सरकार इथेनॉल प्रकल्पाक मान्यताय दितले. संजीवनी साखर कारखान्यात इथेनॉल प्रकल्प सुरू करपाक सरकारान बेगोबेग मान्यताय दिवची म्हणून आता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी आसा. सरकारान ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिली जाल्यार फुडल्या वर्सा सरकाराक कारखानो सुरू करपाक शकता म्हणून ऊसकारांक आशा आसा. मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा सरकार इथेनॉल प्रकल्पाक मान्यताय दितलो. अक्षरधाम हिंदू देवळाचे उक्तावण सुवाळे न्यू जर्सी अमेरिकेत महंत स्वामीजीच्या मार्गदर्शनाखाला स्वामी नारायण संस्थान पुराय केले. ह्या कार्यावळी खातीर ब्रह्मेशानंदचार्याक खासा आपयल्ले. स्वामीन म्हटले की अक्षरधाम हिंदू देवूळ ही स्वामी नारायण संस्थेचे संस्थापक पूज्य मुखेल स्वामी महाराज हाणें सुरू केल्ली क्रांती आसा. वेगवेगळ्या शारांनी देवळां बांदून ताणें सनातन धर्माची संवसारांत वळख करून दिल्या. खांडोळा सनातन हिंदू धर्म संवसारीक पावंड्याचेर पावला. समाजाक देवा कडेन आकर्शीत करपाचें आनी देवळा कडेन जोडपाचें मुखेल साधन म्हटल्यार देवूळ. आयज संवसाराक अध्यात्माची खूब गरज आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. इस्रायल आनी पॅलेस्टायनांतल्या हल्ल्यांक आनी प्रतिहल्ल्यांक लागून व्हडा प्रमाणांत जीव घेणे, लुकसाण आनी आर्थीक लुकसाण जालेलें आसा. हातूंतल्यानूच जिवंत उरिल्ल्या एका भारतीय जोडप्यान तांचेर उप्राशिल्ली भिरांकूळ अशी परिस्थिती मुखार मांडली.
ह्या जोडप्या मदीं ही एक बायल 6 म्हयने गुरवार आशिल्ली आनी तिगांयनी घोवा वांगडा एका बंकरांत आलाशिरो घेतिल्लो. सध्या हे जोडपे गाझा पट्टे पासून सुमार 74 किलोमीटर अंतराचेर दक्षिण इस्रायलांतल्या स्ते बोकर हांगाच्या एका बंकरांत लिपून बशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. इस्रायल पॅलेस्टायन युद्धाच्या फाटभुंयेर इस्रायलांत अडकलेल्या भारतवासियांक वाटोवपाक गेल्ले भारत सरकाराचे विमान बेगीनूच भारत देशांत परतुपाच्या वाटेर आसा. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हांणी ऑपरेशन अजय संदर्भातली म्हायती दिली. तांच्यांनी म्हटलां की परत येवपाक दिसपी भारतीयांक ऑपरेशन अजय तांकां लॉन्च केल्लेलें आसा. ह्या वरवीं ते भारतांत परत येवपाक शकता. हे विमान केन्ना आनी कितल्यांक उड्डाण करतले हाचो तपशील तांच्यांनी दिलेलो आसा. इस्रायलांत अडकिल्ले भारतवासी परतून आपल्या माय देशांत परतुपाच्या वाटेर आसा अशी ही एक महत्वाची आनी खूब बरी बातमी आसा. इस्रायल पॅलेस्टायन युद्धाक लागून पेट्रोलाच्यो आतां किंमती वाडपाची चर्चा चालू जाल्या. ह्या फाटभुंयेर केंद्रीय पेट्रोलियम आनी नैसर्गीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांच्यांनी ही स्थिती स्पश्ट केलेली आसा. इस्रायल पॅलेस्टायन युद्धाचो परिणाम पेट्रोलाच्या किंमतीचेर जावपाक शकता, पूण भारताचेर अद्याप तसो व्हडलोसो प्रभाव दिश्टी पडूंक ना आनी दिसून येवंक ना. इस्रायल आनी पॅलेस्टायन युद्धाक लागून पेट्रोलाच्यो किंमती वाडपाची चर्चा देशांत आसा आनी ह्या फाटभुंयेर केंद्रीय पेट्रोलियम आनी नैसर्गीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांच्यांनी ही स्थिती मुखार हाडली. इस्रायल पॅलेस्टायन युद्धाचो परिणाम पेट्रोलाचेर तशेंच कच्च्या तेलाचेर जावपाक शकता, पूण भारताचेर कांय तसो अद्याप प्रभाव दिसून येयल्लो ना. फॉर्ब्स एशियान जाहीर केल्ल्या यादीत रिलायन्स इंडस्ट्रीजाचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी हांची भारतांतल्या 100 श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत परतून एकदा तांच्यांनी पयलें स्थान मेळयलां. तांची एकूण संपत्ती $92 अब्ज आसा. भारतीय चलनांत ही रक्कम 7.65 लाख कोटी रुपयापेक्षा चड आसा. अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी दुसऱ्या क्रमांकाचेर आसा. ह्या वर्सा तांच्या संपत्तीत व्हड घसरण जाल्ली. गेल्या वर्सा ते हे यादीत पयल्या नंबराचेर आशिल्ले. अनु अंबानी ह्या फॉर्ब्स एशिया लिस्टांत 100तले जे भारतीय श्रीमंत आसा तितून पयले आयिल्ले आसा. अपर्णा चेन्ना प्रगाटा ह्यो गुगलाच्यो माजी कार्यकारी अधिकारी आशिल्ली. तिची आतां मायक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष पदाचेर नियुक्ती जाल्या. टॅक इंडस्ट्रीत तांकां 2 दशकां पेक्षा चड अणभव आसा. जगांतल्या चडशा व्हडल्या कंपन्यांनी आतां भारतांतले CEO काम करतात आनी कार्यरत आसात. बहुराष्ट्रीय कंपन्यां मदीं सर्वोच्च पदाचेर भारतीय लोकांक अशें स्थान प्राप्त जाल्लें आसा. उदाहरणार्थ गुगलाचे जे CEO सुंदर पिचाय, मायक्रोसॉफ्टाचे CEO सत्या नाडेला, ह्या शिवाय सॉफ्टवेअर आनी अभियांत्रिकी वांगडा हेर विविध क्षेत्रांत आपलो असो ठसो उमटोवपी भारतीय वंशाच्या CEOंची बरीच व्हडली यादी आसा. TDS रिटर्न फायल करप्यां खातीर एक व्हडली अशी खबर आसा. कर खात्यान TDS रिटर्ना खातीर एक नवो नेम लागू केला. CBDT 1 ऑक्टोबर 2023 सावन लागू जावपी एक नवो बदल केला. TDSात खंयचेय नवे प्रॉब्लेम आसल्यार ते ह्या नव्या नेमा वरवीं सहज सोडोवपाक मेळटले.
CBDTन ऑगस्ट 2023 वर्सा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 17 जाहीर केल्लो. TDS चुकीच्या वर्सा कापला आसात म्हटल्यार कट केल्लो आसात म्हटल्यार उत्पन्न दुसऱ्या वर्सा दाखयला आनी दुसऱ्या वर्सा TDS कट केला जाल्यार मागीर ती काळजी करपा सारकी आतां गरज पडची ना.